शुक्रारा अक्षय तृतीया जाली. वैशाख शुद्ध तृतीयेची तीच अक्षय तृतीयेची 3:30 मुहूर्तातलो महत्वाचो मुहूर्त. ह्या दिसा खंयचीय गजाल केल्यार बऱ्याक पडटा म्हण दर एकलो नव्यो गजाली करूंक अक्षय तृतीयेक रावता. कोण सामान घेता, कोण घर, कोण गाडयो, कोण काम धंदो सुरू करता तर कोण भांगर घेता. अक्षय तृतीयेक प्रुडंटान उद्देग धंद्याचो अदमास घेवंक पणजे गाडयांचे शोरूम आनी ज्वेलरी शॉपांनी पासय मारली. पोरू परस अंदू मातशी परिस्थिती बरी दिसता. See, the offer right now on jewelry is $299 per gram, and on diamond jewelry it's 50% off on making charges. Yes, mostly now since the wedding season, most of the traditional jewelry they buy necklaces, patle, tode, goat, and all the stuff because since wedding season. अक्षय तृतीया हो आमच्या हिंदू धर्माक ऑस्पिशियस डे म्हणटात आनी त्या दिसा जर खंयचेय भांगर किंवा कसली बरी वस्तू घेत जाल्यार जिवनान भरभराटी येता अशें आमचो समज आसा. म्हणून अक्षय तृतीयेक आमी मुद्दामून गोल्ड किंवा कसलीय म्हत्वाची वस्तू बाय करपाक येता हांगासर. तातूंत एडिशनल बेनिफीट हो तांचे रिलॅक्सेशन आसा, थोडे मेकिंग चार्जीस अशे. दॅट्स द ओनली बेनिफीट. No, usually they say, if you buy on Akshay Tritiya, it gets double for the next year. Maybe that's the one thing I thought I'll buy gold on this day. So Akshay Tritiya, basically we have a national offer. In Goa, we have an offer of free gold pendants. So basically for every 10,000 of diamond jewelry and every 10 grams of gold jewelry, there is a gold pendant free for the customer. Response has been really good, not only for the offer, but in general, Tanish, the response have been really good. Sales has been very good today. We are delivering total of 40 vehicles from this location, and overall we are 150 plus vehicles delivery for today. Obviously, because being Akshay Tritiya, so customers find it very auspicious day to purchase the vehicle. See, in Hindu culture, this Akshay Tritiya is considered as very auspicious day. I mean, see, whatever we purchase today, so it will, it will enhance, in terms of a quantity or in value and all like. So that's why we go for Akshay Tritiya to buy either gold or vehicle, anything like. गोंयांत सध्या दोतोर चड आनी नर्सी उण्यो. सरकार गोंयचे वेगवेगळी जिल्लो हॉस्पिटलां आनी जीएमसीक जोडून आशिल्ल्या नर्सिंग कोर्साचे सीट वाडयता. बांबोळे नर्सिंग कॉलेजींतले सीट दोबरात करून 100 केल्यात. डिप्लोमाचे सीट 20वेल्यान 40 केल्यात. अंदू नर्सिंग पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक 20 सीट दिवपाचे आसात. मडगांवां नव्या जिल्लो हॉस्पिटलाक जोडून 100 सीटांचो नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आनी बांबोळे पॅरामेडिक्स इन्स्टिट्यूटाचोय विचार चल्ला अशें भलायकी मंत्री पार्सेकारान प्रुडंटाक सांगलें. नर्सिंग क्षेत्र हे गेली अनेक वर्षां दुर्लक्षित असलें गोंयांत. 300 दोतोरांक आमी एडमिशन दितात. बिसायड्स आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथीक आसात 2 कॉलेजीस. 4 वर्सांनी ते पास आउट जातले. अशा वेळार नर्सेसची संख्या ही किमान 800 जाय आसली. आमचे कडेन एक नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आसा, एनरोलिंग 50 नंबर ऑफ स्टुडंट्स, आनी त्यामुळे नर्सिंगचो मार्केटांत तुटवडो उरता कायम. आमचे सरकार येतकीर आमी वेकंट पोस्ट सगळे नर्सिसचे भरले. अबाउट 275 पोस्ट आमी एकाच फावटी भरले. त्यामुळे मार्केटांत जी नर्सीस आसली ती सगळी गव्हर्मेंटान आयली, आणि त्यामुळे आज प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी हार्डली क्वॉलिफायड नर्सीस आसात. त्यामुळे आमी निर्णय घेतला की नर्सिंग एडमिशन वाडोवंक जाय. आमचे कडेन जे नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आसा, आमी 50चे वरून 100 करपाचें एडमिशन ठरयलां. ताच्या खातीर काही टिचींग फॅकल्टी वाडोवच्यो पडटल्यो, त्यो आमी वाडयतात. ताचे बरोबर जो डिप्लोमा इन नर्सिंग आसा, ANM म्हणून आसा, ANM एडमिशन आमी 20वेल्यान 40ाचेर वाडतात. पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन नर्सिंग गोव्यात नसलेच. काही कंडिशन्स घालून 20 स्टुडंट्स फॉर पार्ट 1 MSc नर्सिंग पार्ट 1 20 स्टुडंट एडमीट करपाक ह्या वर्साच्यान म्हणजे येणारे शैक्षणिक वर्ष जें आसा 14-15 हाका आमकां परमिशन दिल्लें आसा. आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साउथ जेचें बांदकाम चालू आसा, तातूंत आमी 4थो आनी 5वो मजलो हो आमी एक्सक्लुझीव नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करपाक आमी इयरमार्क केल्लो आसा. इन द इयर 16-17 academic year we should be in a position to start new nursing institute with intake capacity of 100 students.
फिल्मां काडटल्यांक अर्थीक आदार दिवपाची येवजण रोखडीच चालीक लायतले अशी घोशणा ESGचो आदलो उपाध्यक्ष आमदार विष्णू वाघान केल्या. 40% निधी लघुपटां खातीर लाकून दवरतले अशेंय विष्णून सांगले. सायकोलॉजी ह्या लघुपटाच्या सीडीचें उक्तावण करतना विष्णू उलयतालो. सायकोलॉजी ह्या कोंकणी लघुपटाच्या सीडीचे आमदार विष्णू सुर्या वाघान प्रकाशन केले. लघुपटा खातीर सरकारान खासा येवजण तयार केल्या अशें मुखेल सोयरे विष्णू वाघान सांगले. We have taken enough care that at least 40% of the funds reserved for film finance will go to short film makers. 60% will go to feature film makers. But at least 40% will be reserved for them so that enterprising short film makers, creative directors from within our state, they can come forward and they can create films. कोंकणी सिनेमा पळोवपाक लोक येनात ताका लागून कोंकणी सिनेमांक फुडार ना अशी भिरांत दोतोर मीनाक्षी मार्टिन्सान उक्तायली. Someone makes a short film, someone makes a very elite short film in Konkani, someone makes it in Marathi, someone makes it in some different type of Konkani, and then someone makes it on celluloid, and we never meet each other. There is no forum for us to interact and to understand what is happening. Last few weeks people have been asking me on my opinions on how is Konkani cinema going to, move forward, and I really don't see any future because I don't see any viewers, in the theaters. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.